नमस्कार, हांव मनीषा पेरेरा कोंकणी उलय लंडन फुलोय 99.8 FM सावथहॅम्प्टन UK। तर आयकुया म्हजो लेख मायभास कोंकणी जिवी उरतली। आयज गोंयचेर नदर मारल्यार खूब गंभीर परिस्थिती जाल्ली दिसता। गोंयांत गोंयकाराची संख्या उणी जायत गेल्या। आमचो फुडार आमच्या तरणाट्याच्या हातांत आसा, पूण हे तरणाटे आपलें शिकप काबार करून फावो त्या पगाराच्यो नोकऱ्यो मेळना जावन परदेसांत वेतात। जरी तीं गोंया भायर गेल्यात तरी तांकां कोंकणी भाशेचो मोग आसता आनी ती कोंकणी विसरूंक ना। तांकां कोंकणीचो अभिमान आसा। आयज कांय नव्या युगांतलीं जायतीं तरणाटीं कोंकणी आमची मायभास जिवाळ दवरूंक वावुरतात। तांकां वेगवेगळ्या कोश्ट आडकोळींक फुडो करूंक पडटा। कांय आदले कोंकणीचे जाणकार तांकां आपुणूच आपल्या जिवाक व्हडले समजतात आनी नवे पिळगेक फुलत्या खोमाक आपल्या पांयांनी चिड्डून पिसूडटात, जाल्यार कांय बरे मागपी आपल्याक कितें फायदो जातलो तें पळयनासतना आपलो सहकार दितात। तेन्ना कांय जाणां हाचो गैरफायदो काडटात। बोट घालूंक दिल्यार हात घालप ही आदल्यांची म्हणणी खरी। जरी तर दिसान दीस कुसडेपण आनी आमचो स्वभाव त्या कुल्ल्या पोरी वयर चडटल्याक सोकला उडोवपाचो जालो जाल्यार आमी आमच्या पांयार कुराड मारतलीं आनी हे पोरी आमची कोंकणी मायभास मोरतली। जे पोरी आमचे कोंकणीचे जाणकार सोशल मिडियाचेर एकामेकाक नागणे करतात तें पळोवंक मेळटा। हें पळोवन आमची नवीं भुरगीं कोंकणी जिवाळ आनी जिवी दवरूंक फाटीं सरतलीं। देखून आजुनूय वेळ आसा, चिंतून पळय। देव बरें करूं।